जेजू, तुजो सांगात सोदून तुजे संगी हो थोडो वेळ करसूंक आमी हांगासर तुजे मुखार आसाव. तुज्या मरिफात सर्गींच्या बापाक स्तुती आनी महिमा पाठोवंक आमी खुशी व्हरताव. आनी एक वर्स आमच्या जिवितांत तुवें दिलें. ह्या फाटल्या वर्सां तुवें आमकां राखलें, सांबाळलें. आमचेर तुजो मोग तराळ विविध संगती मुखांत वतलोय. जेजू सोम्या तुका अर्गां दिवंक, तुजी कृपा मागोवंक, तुजो मोग सोडूंक आमी तुज्या मुखार दिंबियेर आसाव. तुज्या सिसांक जुवांक आनी आंद्रूक तुवें लाभयलो तो सांगात. तो आशिर्वाद आमकां इंतून दी.
तुजो सांगात तांकां इतलो स्वादीक लागलो की तांणी सर्व सांडून तुजो पाटलाव केलो. सुम्या जेजू, म्हजें काळीज तुज्या मोगान जळय. तुज्या मोगाचो प्रभाव म्हज्या जिणयेन फांको दी. ह्या मोगाच्या प्रभावान माया मोगाची, नितीची आनी एक खरी क्रिस्तांव जिणी जियोंक म्हाका कृपा मेळोवन दी. ये जेजू, ह्या उंड्याच्या आनी वायनाच्या रुपाकाल कोरोस्तूंक हजर आसाय म्हूण आमी थीर फाती येता. तूं हांगासर रावलाय फकत म्हज्या मोगान. तुवें म्हजो इतलो मोग केलोय की सदांच म्हजे सांगता रावचे खातीर तुवें हो पवित्र येवकरिस्त घडलोय. हो पवित्र येवकरिस्त म्हाका तुवें दिलोय तुज्या मोगाची ऊब म्हाका दिवच्याक, तुज्या आत्मीक सक्तेन म्हाका भरच्याक. ह्या पवित्र साक्रामेंतान क्रोस्त हजर आसाय जेजू. तुजे मुखार देंबी घाल तुका आराधन करूंक वो थोडो वेळ तुजे सांगता मागण्यांत करसूंक तुवें म्हाका फावो केल्ल्या खातीर जेजू तुका जावं अर्गां. आमची जबाब अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या जेजू. ह्या पवित्र येवकरिस्ताद्वारे आमचे मदें सदांच वस्ती करताय देखून पवित्र उतरान आमचे लागीं तूं सदांच उलयताय देखून पवित्र संस्कारांनी आमकां तुज्या जिवान तूं भरताय देखून तुज्या म्हणयाऱ्यांक आमकां दिवन आमच्या आत्मीक जिणयेक मार्गदर्शन तूं फावो करताय देखून वो अपुर्बायचो भावार्थ्यांचो जमो तुवें फावो केलाय देखून आमकां हर एकल्याक तुज्या क्रिस्ती पवित्र सभेचे सांदे तुवें केलाय देखून आमच्या भावार्थी जिविताक भोव अपुर्बायेचें देव मंदिर तुवें दिलाय देखून आमकां हर एकल्याक तुज्या सारक्याचे आनी स्वरुपाचे जावं रसल्या पासून आमच्या दिसपडत्या जिवितांत गरज आसा ती जाणवाय शाणेपण तुवें दिल्ल्या पासून आमकां सबार देण्या थालेंतांनी तुवें नेटयलाय देखून आमकां एक क्रिस्ती कुठाम तुवें दिल्ल्या पासून आमकां बरी आवय बापूय तुवें फावो केलाय देखून आमकां बरी भुरगीं तुवें दिल्याय देखून बरी जिणये सांगातीन तुवें फावो केलाय देखून बरी कुटुंबादारां तुवें दिलाय देखून बरी शेजारी तुवें फावो केलाय देखून बरी फिरगस तुवें फावो केलाय देखून बरी समाज तुवें दिल्याय देखून सबार तराच्या पिढी शिडींतले तुवें आमकां निवारलाय देखून सबार तराच्या कस्तां आकांतांतले तुवें आमकां वाटायलाय देखून सबार व्यक्ती मुखान तुजो मोग तुवें आमकां दिल्याय देखून वळखनांतल्या मनशांतावन तुजी मजत तुजो मोग आमकां लाभयलाय देखून दिसपडत्या जिवितांत दिसपडतो ग्रास सोडचे खातीर वाट फावो केलाय देखून बरो दिसपडतो ग्रास तुवें आमकां सदांच दिलाय देखून आमचेर तुवें दराळ आशिर्वादां वतलाय देखून आमकां जुजे वास बापाक एक देणें जावन दिल्ल्या पासून ह्या जुजे वास बापा मुखांतर तुवें आमचेर वतल्या आशिर्वादां पासून आमकां तुज्या बेसावांनी तुवें नेटयलाय देखून आमच्या जिविताचेर दराळ आशिर्वादां सोम्यान वतल्यान देखून थोडो वेळ मावून रावया. ताणें आमचेर वतल्या सर्व आशिर्वादांचो उडास काडया. काळजाच्या मावूनपणान जेजून आमचेर वतल्या आशिर्वादां खातीर थोडो वेळ आमी अर्गां दिवया. आमची अर्गां
धन्यान देवाक जेसू क्रिस्ताक भेटयत आसतना गावया आमी ही अर्गां गीत. सगळ्या काळजांचो तुका आवडटा, सगळ्या मनान तुझा तुका निवडटा. अर्गां तुका ओगळा तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. अर्गां तुका ओगळा तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. सगळ्या काळजांचो तुका आवडटा, सगळ्या मनान तुझो तुका निवडटा. अर्गां तुका ओगळा तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. आमचे जिणे तुझेच देणे, कितेंच नाही आमी तुझे विणे. आमचे जिणे तुझेच देणे, कितेंच नाही आमी तुझे विणे. अर्गां तुका ओगळा तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. अर्गां तुका ओगळा तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. मागणे आयकताय, संतोष लाभयताय, सुख दुखांत आमच्या सांगा दिताय. मागणे आयकताय, संतोष लाभयताय, सुख दुखांत आमच्या सांगा दिताय. अर्गां तुका ओगळा तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. अर्गां तुका ओगळा तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. सगळ्या काळजांचो तुका आवडटा, सगळ्या मनान तुझो तुका निवडटा. अर्गां तुका ओगळा तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. अर्गां तुका ओगळा तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. हालेलुया, 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 मोगचेनो वर्साच्या निमाण्या दिसाक आमी पावल्या. आमी देवा कितले अर्गां दिल्या रे पावाना. आज आमी प्रत्येक जावन अर्गां दिवंक फावो आमच्या कुटुंबा खातीर. आज पवित्र सभा भाग्यवंत कुटुंबाचें फेस्त आचरण करतना तें भाग्यवंत कुटुंब आमचें करूंक आयची परब आमकां आपोवणें दिता. आमच्या कुटुंबांतल्या हर एकल्या पासो देवाक आमी अर्गां दिवया. ह्या पुरबायचें कुटुंब आमकां दिवन ताचो मोग ह्या सोमयान आमकां फावो केला. क्रिस्ती कुटुंबान सलमोन जिवनचें वर्तें भाग आमकां दिलां. आमच्या कुटुंबांत भुरगेंपणां फावो केल्यान आज आमी प्रत्येक जावन भुरग्यां पासून ती अर्गां दिवया. आमच्या ताब्यान भुरगीं नातलीं जाल्यार, आमच्या हातान भुरगीं नातलें जाल्यार कितलें बेजाराचें जिवीत आमचें जातें. पूण त्या भुरग्यांक देवान आमकां दिलां. ह्या भुरग्यां पासत आमी अर्गां दिवया. आमच्या भुरग्यांक ताच्या पांयां तळा समर्पया. ताचो आदार आमी मागया. आमच्या कुटुंबाचे तुज्या आशिर्वादां वोत सोम्या. आमच्या भुरग्यांबळांचे तुज्या आशिर्वादां वोत. सदांच तुज्या कुशेक खालती मान घाल. एक बरी कुटुंबाची न्ही जिवंक आमकां तुजो आदार दी म्हूण ह्या सोम्या लागीं आमी मागया.
आमच्या कसूर कुटुंबादारां पासत देवाक आमी अर्गां दिवया. मोगाचे न्हू देव आमचो मोग करता पूण सबार फावटी आमी सोम्याच्या मोगा विरोध वेता. सोम्याक आमी दुखयता. कितें आमी करूंक नसो तें खर सोम्याच्या कुशेक आमी आड वेता. आमची अस्कत काय आमी वळखून घेवया. आमच्या पातका खातीर आमी बोगसाणें मागया. आमकां आमच्या कुटुंबा मुखांतर ताणें दिल्ली जबाबदारी ती आमी बऱ्या तरान पाळी नासतना देवान आमकां दिल्लें कुटुंबाचें बीत आमी अस्कत करून घेतलां. आमच्या भुरग्यां बाळांक बरें मार्गदर्शन दिनासतना तांची जतन बऱ्या तरान करिनासतना आमी सुकून पडल्या. सबार तरान सोम्याच्या कुशे विरोध आमी गेल्या. वो सोमी आमचो कितलो मोग करता जाल्यारय सबार फावटी आमी अनुपकारी जाल्या आमच्या अस्कत जिविता मुखांत. पूण सोमी आमकां द्वेशिना. सोमी आमकां पयस करना. बगार आपल्या मोगान तो आमकां आरावन धरता. जेन्ना आमी आमची अस्कत काय वळखून घेता आमी एक मेट काडटना वो सोमी 10 मेटां काडून आमचे सशीं तो धांवून येता. आमकां ताच्या मोगान तो आरावन धरता. आमची सर पातकां तो बक्षिता. तर ह्या वेळार आमची अस्कत काय आमी वळखून घेवया. प्रत्येक जावन फाटल्या वर्सा आमी सोम्याच्या कुशे विरोध गेल्लीं गडितां मतीक हाडया. आमच्या कुटुंबांत सोम्याच्या कुशे विरोध गेल्लीं गडितां आमच्या भुरग्यां बाळांक बरी देख आमी दिनासतना केल्लीं ती गडितां ती मतीक हाडया. आनी सोम्याची काकूळट बोगसाणें आमी मागया. आमची जबाब सोम्या आमकां बक्षी. सोम्या आमकां बक्षी. तुज्या मोगा विरोध गेल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी. तुजे उपादेश मोडुल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी. वायट जिणेन तुका अपमान केल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी. तुका अविश्वासी जाल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी. तुज्या उतरा प्रमाणे जियेनातल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी. संवसारी सुखा खातीर तुजो सांगात इन्कार केल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी. दिसपोत्या मागण्यांत अलक्ष्या केल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी. आमची जबाबदारी मिसांव जोगत्या रितीन करिनातल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी. तुज्या पवित्र आत्म्याक दुखयल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी. हेरांक दुखयल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी. जिणेंत आनी कुटुंबांत तुका केंद्र करिनातल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी. आमच्या भुरग्यां बाळांक बरी देख दिनातल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी. आमच्या भुरग्यां बाळांची जतन बऱ्या तरान करिनातल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी. आमच्या शेजाऱ्यांक दुखयल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी. तेल्या विशयेंत वायट उलोवन तांचें नांव पाड केल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी. सबार फावटी राग दुस्मान काय दवोन जियेल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी. हेरांतय मोसोर केल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी. गर्वान आनी हांकारान जियेल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी. स्वार्थान बरोवन कुटुंबांतलें समाधान पाड केल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी. म्हज्या स्वार्थान समाजेंतलें शेजारी मदलें समाधान पाड केल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी. सबार फावटी कुटुंबा जिवितांत सोंसणीकाय सांबाळण्यातल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी. कठोर आनी दारूण उतरांनी कुटुंबादारांक पेल्याक दुखयल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी. सबार तरान अविश्वासी जाल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी. अन्याय अनितीन जियेल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी. पेल्याचें शोशण केल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी. खोटी मारिल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी. तुवें उदारपणान दिल्लें वांटून घेनातल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी. सत लिपयल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी. वायट संगतीचो गुलाम जाल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी. म्हज्या वडिलांक खाल जायनातल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी. एकामेकाक बोगसूंक प्रयत्न करिनातल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी. म्हज्या कुटुंबांतली जबाबदारी बऱ्या तरान पाळिनातल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी. हेरांनी पदकां पडोवन कारण जाल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी. आमची सोर वैयक्तीक अस्कत काय मते काडया. मौनपणी सोम्या लागीं बक्षणी मागया. सबार तरान आमी सोम्याक दुखयलां. थोडो वेळ मौन रावून आमच्या जिविताचें मावल्या मापन करया. सोम्या आमकां बक्षी म्हणून त्या सोम्या लागीं आमी मागया. सोम्या पातकां म्हजी सोम्या पातकां म्हजी काकून म्हजी करी देवा
आमचे न्हू जेजून आमकां दिल्लें वर्तें जेणें जावन आसा ताचो पवित्र आत्मो जेजून सांगली उतरां म्हज्या पाराक्लिताक हांव धाडटलो आनी तो तुमकां सक्तेन भरतलो सर्व कश्टां आकांता वेळा तो तुमचे सांगात आसतलो तुमकां आपलें धैर्य तो दितलो त्या पवित्र आत्म्याक जेजून बसायिल्लें मात्र न्हय संपूर्ण तरान तें आमकां दिलें आनी त्याच पवित्र आत्म्या मुखांतर कितें बदलावण घडली तें पेंतेकोस्ताच्या दिसा आमी पळयलें जेजूच्या मरणा उपरांत बियात तरतरून कंगाल जाल्ले ते जेजूचे शीस मोरये माया सांगता त्या वयल्या कुडांत आसतना तो पवित्र आत्मो तांचेर देवलो आनी ते सक्तेन भरले बियान दारांत दांपून भितर आसले ते धैर्यान भायर आयले बागलां ताणें उक्ती केली आनी जेजू जावन आसा कोरो सोडवून दार म्हण उक्त्यान ताणें पासारलें खंयच्याय तराच्या संगतीक ते भियेले नात ताचो जीव सुद्दां दिवंक ते तयार जाले सोम्याक ताणें परगटलें आमकांय त्या पवित्र आत्म्याक जेजून पवित्र स्थानाच्या साक्रामेंता मुखांतर दिला क्रिस्माच्या साक्रामेंता मुखांत तो पवित्र आत्मो आमकां लाभला हर एका संस्कारा वेळार त्या पवित्र आत्म्याची सकत कृपा आमकां मेळटा त्या पवित्र आत्म्याक आमी आशेवंक आसा त्या पवित्र आत्म्याक आमच्या जिवितांत आमी जागो दिवंक आसा त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमचें जिवीत आमी बांदून हाडूंक आसा जर तो पवित्र आत्मो आमचे थंय आमी बळादी केलो आमचें जिवीत ताच्या देण्यान आनी फळांनी भरतलें आमचें जिवीत आदोसकायचें जातलें संतोशान जियोंक आमकां साथ जातलें त्या पवित्र आत्म्याक आमकां संपूर्ण मापान दी आमकां तुज्या सक्तेन भर आमच्या जिवितांतलें सर्व आफादैर बेजाराय कस्त आकांत खान उडय तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन धैर्यान जियोंक आमकां शिकय आज कुटुंबाच्या विशयांत आमी चिंता पटयतना आमच्या कुटुंबांतल्या हर एकल्याचे तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड आमच्या कुटुंबांतले कश्ट संपूर्ण तरान तूं पयस कर तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलेली आमची जिणी तुका महिमा दिता दिसली जावंक पावंदी प्रत्येक जावन तुज्या पवित्र आत्म्याक आमच्या भुरग्यां बाळाचेर तूं धाड तांकां तूं आपड तांकां तूं सक्तेन भर तांच्या जिवितांतले सर्व कश्ट आकांत तूं पयस कर म्हण त्या पवित्र आत्म्या लागीं आमी मागया आनी पवित्र आत्म्याक मान दिवन गावया आमी गीत ये तू आत्म्या भर म्हाका तुज्या त्या देवळांनी काळीजच्या तालेलां तुका मन म्हजी आशेलां तुका काळीजच्या तालेलां तुका मन म्हजी आशेलां तुका ये तू आत्म्या 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 पावय म्हाका त्या सर्गींच्या सुखा पावय म्हाका त्या सर्गींच्या सुखा कोणतीन भरलेल्या तुवें बुजयले पिडेंत आसलेल्या तुवें गुण केले कोणतीन भरलेल्या तुवें बुजयले पिडेंत आसलेल्या तुवें गुण केले पयस कर म्हजी पंत बेजाराय पयस कर म्हजी पंत बेजाराय दी तूं म्हाका तुजी ती ससाय दी तूं म्हाका तुजी ती ससाय ये तूं आत्म्या ये तूं आत्म्या ये तूं आत्म्या ये तूं आत्म्या
सर्गीच्या सुखा पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखा काळीसूचे तानेलां तुका मोनूचे आशेलां तुका मोगचेनो त्या पवित्र आत्म्याक घेतली आमी ताच्या सक्तीन जिवंक आमी प्रयत्न करता आसतना देवाचे उतार आमकां वाट दाखयता. देवाचे उतार जावन आसा आमच्या जिविताची सकत. जुआंवच्या वांचेलान 15व्या अध्यायांत जेजू खरी दाखवाल म्हणल्या त्या अवस्वरान जेजूच सांगता, तुमी म्हज्या उतरां मुखांत्र सवर्ण बेंडल्या फांट्या बरी जातात. जेन्ना देवाचे उतार आमच्या जिवितांत प्रवेश जाता तेन्ना आमच्या जिवितांतलो सोर भेंदेर तो नपयस जाता. कशें एका रुखार आसलो भेंदेर काडल्या शिवाय बरो फळ मेळना गी, तशेंच देवाचे उतरार आमच्या जिवितांत ना जाल्यार आमचें जिवीत तें देवसराचें केंद्र जाता. जर तुमी म्हजें उतार आयकशात जाल्यार तुमी कितेंय मागल्यार तें म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितलो म्हणून त्याच 15व्या अध्यायान जुआंवच्या वांचेलांत जेजू आमकां सांगता. ते देवाचे उतार जावन आसा आमच्या जिविताचें सकत, आमच्या जिविताचें सर्वस. तें देवाचे उतार आयकूंक आमी प्रयत्न करया. हेब्रेवांक बरयल्या पत्रान देवाचे उतार सांगता, देवाचे उतार 2 दारीचे तालवारी बरी, तें जीव दिवंक शकता, कातरूंकय शकता. आमच्या जिविताचो आमचें दिसपरत्या जिवितान देवाचे उतार आमकां जिवीत दिता आनी कितें पळय आमच्या जिवितान गरजना तें कातून उडोवंक आमकां सकत लाभता. तें देवाचे उतार आयकूंक आमी आयती जावया, उबे रावया आनी देवाच्या उतराचे पासत हें गीत आमी गावया. उलय सोम्या आयकता साकोर तुजो सलय म्हाका सलय जावना सायास्रो म्हजो उलय सोम्या उलय आयकता साकोर तुजो सलय म्हाका सलय जावना सायास्रो म्हजो. सामातेवाच्या सुवार्थेंतली उतरां आमी आयकुया. तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख धरतल्यात. खांटेरीन दाखो कुंठूंक मेळनात वा सरंट्यार अंजुरां काडूंकय मेळनात. तेच परी हर एक बरो रूख बरें फळ दिता आनी पाड रूख पाड फळ दिता. बऱ्या रुखान पाड फळ दिवचें बरी ना आनी पाड रुखान बरें फळ दिवचें बरी ना. बरें फळ दिना तो हर एक रूख खातर उज्यांत लासतात. देखून तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख धरतल्यात. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. दयाकन बसया. मोगचेनो देवाचें उतार आमी आयकलें. बरो रूख बरें फळ दिता. चैनांत मोसो म्हूण एक वासो आसा. ते वास्याचें जड धरणींत लायल्या उपरांत 5 वर्सां म्हणसर कांयच ताची वाडवळ जायना. पूण 5 वर्सां उपरांत तें जेन्ना वाडोवंक सुरू करता दिसाक 2.5 फिटी तितले लांबायेक तें वाडटा म्हणून सांगतात. आनी फकत 2 हप्त्यां भितर
बोड एक रूख जावंक शकता. पळय 5 वर्सां कांयच वाडावळ जायना, पूण ताच्या उपरांत जेन्ना वाडोवंक सुरू करता दिसाक लगभग 2.5 फीट आनी थोड्याच दिसांनी थोड्याच हप्त्यांनी भोव व्हड वासो जावंक पावता. तर 5 वर्सां कितें करता? 5 वर्सां त्या झाडाक कितें करी जाय? त्या वास्याची पोस करतले ताणी कशें ताका बरी इठाळ सुवात जायचे, बरी माती जायचे, निरंतरी उदक जायचे, बरो ऊस वाड जायचे आनी बरो ऊस वाड आनी बरो ईट घालूंक आसा. हे सकट बरी माती, बरो ऊस वाड, निरंतरी उदक आनी ईट ह्यो संगती घाल्यार मात्र त्या झाडाची त्या वास्याची वाडावळ सारकी जाता. कित्या पासून तो हें घडीत तुमच्या मुखार हांवें दवरलें. आज आमी हांगासर आमच्या भुरग्यां पासून देवाक अर्गां दिता. आमच्या बाळकांक आमच्या भुरग्यांक आमी हांगासर सभारांनी हाडलां आनी तुमकां पयलेंच कळयलें भुरग्यां खातीर विशेश तरान आज मागणी आमी करता. आनी आयचो दीस भोव अपूर्व आयचो दीस पवित्र सभा भाग्यवंत कुटुंबाची परब आचरण करता. म्हणटा आसतना आमच्या कुटुंबाची विता विशीं ती नदर घालूंक आज हो जेजू आमकां आपयता. कुटुंब जावन आसा देवान दिल्लें वर्तें देणें आनी ह्या कुटुंबांत आमी दादोशी जायचे जाल्यार आमकां भुरगीं बाळां जायचीं आनी त्या भुरग्यां बाळांचें जिवीत दादोशी जायचें जाल्यार आमी बरो रूख जावन आमची जबाबदारी पाळिचय. जेजू म्हणटा बरो रूख मात्र बरें फळ दिता, पाड रूख बरें फळ दिवंक शकना. देखून आमी आमच्या भुरग्यांक वाडयत आसतना सबार संगती मोतीन दवरूंक आसा. सबार संगती आतां बरी माती म्हणचें म्हळ्यार बरें कुटाम जायचें एका भुरग्याच्या वाडावळे खातीर. बरें कुटाम आनी बरें कुटाम आसा जाल्यार मात्र बरीं भुरगीं आमकां पळोवंक मेळटात. देव आमकां भुरगीं दिता आसतना बरीं दिता, नितळ मनाची, नेणतुली, आंज्या सारकीं. पूण सखास तीं कशीं बरीं जातात? आमच्या देखी बरीत जिविता मुखांत्र, आमच्या मौल्या बरीत जिविता मुखांत्र जेजूचें जिवीत आमी पळयलें जाल्यार लुकाच्या वांजेलांत आमी पळयता जेजू वाडून येतना घटमूट जावन वाडलो म्हणून दुसऱ्या लुकाचो वांजेल 2 अध्यायांत आमी वाचता. वाक्य 40 आमी वाचलें जाल्यार जेजू घटमूट जावन वाडलो. खाली कुडीन मातगी मोतींत आनी हर एका संगतींनी घटमूट तो जालो. जर आमची भुरगीं खाली कुडीन घटमूट जालीं जाल्यार फायदो ना. हर एका संगतींत मोतींत मावल्यांनी शेगुणांनी हर एका संगतींत आत्मीक संगतींनी तांणी घटमूट जावंक आसा. आनी हाका घटमूट करचें कोणें? वडिलांनी. आमी जर तांकां घटमूट हर एका संगतीन करना त्या दाळा आमची भुरगीं बरीं जावंक शकनात. देखून आमच्या कुटुंबांत आमच्या भुरग्यांक जशें जेजू घटमूट जावन वाडलो, आवय बापायक तो खालतो जालो म्हणून लुकाच्या वांजेलांत 2 अध्यायांत आमी वाचता. जेजू आवय बापायक खालतो जालो. खालतेपण कोणें शिकयलें? मोरयेन आनी जुजेन. तो जाणवायेन वाडलो म्हणून आमकां लुकाच्या वांजेलांत सांगतात. जेजू थंयसर जाणवायेन वाडलो. जाणवाय आनी माहेत हातूंत तफावत आसा. आमच्या भुरग्यांक आमी इस्कॉलाक धाडटा थंयसर तांकां कितें मेळटा? माहेत मेळटा, इन्फॉर्मेशन मेळटा. पूण जाणवाय जायचे जाल्यार आमी त्या भुरग्यांक जाणवाय सरशीन व्हरून पावय जाय. जाणवाय एका व्यक्तीक मौल्या बरीत जिवीत जियोंक शिकयता. माहेत ती थोड्या वेळाक मात. पूण जाणवाय संपूर्ण तरान त्या मनशाक ताच्या जिविताचो शेवट कितें कळयता. आमच्या भुरग्यांक फकत आमी इस्कॉलाक धाडटा जाल्यार ती खाली माहेत जावन उरता. पूण जाणवाय त्या माहेती सांगता आदर्श देखी बरीत जिवीत जियोंक तांकां शिकयलें. त्या दाळा ती माहेत जाणवाय जावंक पावता. जेजू जाणवायन वाडलो. ताच्या बोवारी आसल्ल्यांक मेसवाल्ली जिणी तो जियेलो. आमच्या भुरग्यांचें जिवीत आमी पळयलें जाल्यार सबार भुरगीं बरीं आसात. पूण थोडीं भुरगीं पाड जाल्यार हाका कारण
त्या कुटुंबांत एक बरें वातावरण ना तो वासो पळया 5 वर्सां थंयसर धरणी पंदा ती पाळां रोंबयता आमची भुरगीं आमच्या जी भुरग्यांचें फुडार नंदन जायजें जाल्यार कितें पळय ताका कुटुंबांत मेळटा ताचेर होंदोन आसा त्या भुरग्याची वाडावळ त्या भुरग्याचें व्यक्तित्व मनशास्त्री सायन्स आमकां सांगता एका व्यक्तीचें व्यक्तित्व आवयच्या गर्भांत किरलाल्या घडयेतावन 7 वर्सां म्हणसर कितें तें भुरगें आयकता कितें भुरगें तें पळयता कितें भुरग्याक अनुभव मेळटा ताचेर ताचें व्यक्तित्व होंदोन आसा आवयच्या गर्भांत खंडीत जावन लुकाच्या वांजेलांत आमी पळयता जेजू मोरी एलिझाबेथीची भेट कर्ण ते स्तुती गायन गायत असताना तिच्या एलिझाबेथीच्या कुसव्यांत आसल्या बाळकान संतोषान उडी मारली एलिझाबेथ म्हणटा म्हज्या कुशींतल्या बाळकान संतोषान उडी मारली म्हळ्यार गर्भांत आसल्या त्या स्थानीक दातार जुवांव कळी जाता आपल्या आवयचो संतोष आनी थंयसर मोरी आयल्या म्हणून हर एका त्या भुरग्याक आवयच्या गर्भांत आसतनाच समजता म्हणून आमकां हें घडीत सांगता एक भुरगें आवयच्या गर्भांत आसतनाच जर आवयक खुशी जाली आवय संतोषान जियेली आवयक बरें वातावरण मेळ्ळें त्या दळा त्या भुरग्याची वाडावळ बरी जाता जर दूख मेळ्ळें जर वायट मेळ्ळें जर कश्ट मेळ्ळें त्या भुरग्याक आवयच्या गर्भांत आसतना आवय कस लागले जाल्यार ताचो परिणाम भुरग्याचेर पडटा म्हणून मनशास्त्र आमकां सांगता देखून त्या भुरग्याची वाडावळ जायजे जाल्यार आवयच्या गर्भांत आसतनाच 17 म्हयने सांबाळी जाय ताचे उपरांत ह्या संवसारी आयल्या उपरांत 7 वर्सां म्हणसर कितें तें भुरगें पळयता आयकता समजता ताचे वयर त्या भुरग्याची वाडवळ जाता देखून आमी जागृत जावंक आसा हर एक उतार आमी उलयलें हर एक घडीत त्या भुरग्यान पळयलें हर एक अनुभव त्या भुरग्याक मेळिल्लो त्या संगतीचेर ताचो फुडार बांदून आसता देखून आमी कशेंय जियेल्यार जाता कितेंय केल्यार जाता मागीर बरें जाता म्हणलें तें चिंताप आमचें तें आसा जाल्यार आमी सुकोन पडटा मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आमच्या भुरग्यांचें मोत भुरगीं ल्हान आसतना 7 वर्सां म्हणसर एका स्पॉंज म्हणटा आमी त्या स्पॉंजान उदक बरें जाल्यारय भितर येता वायट जाल्यारय भितर येता तें थंयच उरता मागीर पिळटना मात्र बरें गी वायट गी म्हूण कळीत जाता भुरग्यांची मोती तशेंच देखून आधुनीक काळार आमकां एक व्हडलें पंथावन जावन आसा आमची माध्यमां जर एक आवय भुरगें गर्भांत आसतना कितें पळोवंक नजो जाल्ली घडितां पळयता टीव्हीचेर म्हळ्यार पळोवंक नजो म्हळ्यार कुणयेची ह्या उरल्या वायट संगतीची ताचो परिणाम भुरग्याचेर भुरगें जल्माल्या उपरांत जर ती पळोवंक नजो जाल्ली ती सिरियल्स आमी पळोवंक जाल्यार म्हळ्यार मावल्या नातली सिरियल्स आमी पळोवंक जाल्यार या टीव्ही आमी पळयली जाल्यार भुरगें वाडटा आसतना त्या भुरग्याक आमी टीव्ही चॅनलां चेंज करचो तो रिमोट कंट्रोल दिलो जाल्यार भुरगें कितें पळयता खालीं पळयल्यार जाता म्हणलें चिंताप आसा आमी सुकोन पडटा मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो भुरग्यांच्या हातांत आमी मोबायल दिल्ल्या वेळार या इंटरनेट यूज करूंक आमी सोडिल्ल्या वेळार कितें तें भुरगें पळयता ताचो प्रभाव कितें जायत म्हणली समजणी आमकां ना आमी मागीर पश्चाताप जायचे पावाचे पडटा देखून आधुनीक काळार एक व्हडलें पंथावन जावन आसा आधुनीक माध्यमाचो सारको प्रयोग आमी करचो थोड्या घरांनी हांव पळयता टीव्हीच तांणी ऑफ केल्या कित्याक तांकां कळीत आसा आज भुरग्यांक टीव्ही दिवन तांचो फुडार पार करच्या बदलाक टीव्ही दिनासतना भुरग्यांनी बऱ्या फुडाराक पावूंक जाय मोबायल आमच्या घरा खाली उलोवंक मात्र सोडून दुसऱ्याक आमी उपयोग करना पूण आनी एका वाटेन ऑनलायन म्हणलें ती एक खर गायला जाल्यान तातूंत कशें सुटका जोडची ती आवय बापायनी निर्धार करूंक आसा खंयच्या वेळार मोबायल दिवचें खंयच्या वेळार टीव्ही ऑफ करची खंयच्या वेळार इंटरनेटाचो उपयोग करचो हाचे वयर आमी निगा दवरली जाल्यार मात्र आमच्या भुरग्यांचें जिवीत बरें जातलें बरो फळ आमकां मेळटलो बऱ्या फुडाराक आमचीं भुरगीं पावतलीं जशें जेजू जाणवायेन वाडलो आमच्या भुरग्याक आमी जाणवायेन वाडच्या त्या वाटेन मार्गदर्शन दिवंक जाय जशें जेजू खालतो जावन जियेलो तशें आमी आमच्या भुरग्यांक खालते जावन जियोंक शिकय जाय एफेसकारांक बरयल्या त्या पत्रांत 6 अध्याय वाक्यां 4 आमकां सांगता सांपावल एफेसकारांक बरयल्या सांगता बापयानो
तुमच्या भुरग्यांक चिडाय नाकात. आमी भुरग्यांक वायट देख दिवन चिडावचे न्हय, आमी बरें मार्गदर्शन दिवन तांच्या जिविताक बरी वाट आमी दाखोवचें. सांत पावल म्हणटा तांच्यो सुखी तिदविया, तांकां तांच्यो सुखी तिदविया. केदळा भुरगें सूख करता ताका आमी तिदवंक आसा. आधुनीक काळार एकच भुरगें या सड्ड म्हळ्यार दोगां भुरगीं. त्या भुरग्यांक आमी कोंडाट्यान वाडयता आसतना सूख केली जाल्यार आमी तिदविना, मागीर सारकें जातलें, मागीर सारकें जायना. केदळा भुरगें सूख करता तेदळा त्या भुरग्याक सूख म्हणची आनी मुखार करिनाका पुता म्हणून ताका सांगचें आनी मुखार करिनातल्या बरी आमी सत्राय घेवची. क्रिस्ती भावार्था प्रमाणे पवित्र सभेच्या भावार्था प्रमाणे वाडया म्हणून सांत पावल सांगता. देखून आमच्या भुरग्यांक आमी बरो उजवाड दिवंक आसा. पवित्र स्थानाच्या साक्रामेंत स्विकार करतना भुरगे याजक दिता घेयात उजवाड क्रिस्त असो. तो उजवाड घेतल्यान इल्ले वेळान पालवयता तितल्यारच आमची जबाबदारी संपना. तो उजवाड आमी त्या भुरग्यांक दिवंक आसा जिविताच्या हर एका मेटांनी. आमच्या कुटुंबांत तो उजवाड दिवंक आसा क्रिस्ताचो. कशें कुटुंबांत आमी मागणे म्हणून सकाळींचे ते मागणे, सांजेचो तो तेर्स, कुटुंबाचे मागणे, कुटुंबांत आमी क्रिस्ताचो उजवाड भुरग्यांक दिवंक आसा. आमचें क्रिस्ताच्या उजवाडान भरलेलें जिवीत पळोवन तें भुरगें समजून घेता क्रिस्ताचो उजवाड कितें गी म्हणून. आमच्या भुरग्याक क्रिस्ताचो उजवाड आमी दिवंक आसा. पवित्र सभेच्या संगतींनी मेथेर जावन फिरगचेंत आल्तार भुरग्यांची सोडलिटी, मोर्याळ सोडलिटी ह्या कसलो अवकाश फिरगचेंत आसा. थंयसर भुरग्यांक देखून लुकाच्या वांजेलांत 18व्या अध्यायांत जेजू सांगता ल्हाना भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा. आमी आमच्या भुरग्यांक जेजू सरशी व्हरतांगी. तांकां फिरगचेंत खंयच्या संगतींनी आमी मेथेर केलां. जावंक पुरो मोर्याळ सोडलिटी, जावंक पुरो आल्तार भुरगें या खंयच्या संगती आमच्या वाड्या जमतीक आमी आमच्या भुरग्यांक व्हरतांगी. हांव एका फिरगेजेंत आसलो वाड्या जमतीक. त्या वाड्यांतली सडावत भुरगीं येतलीं आनी थंयसर पवित्र पुस्तक उक्त करून ते मागणें म्हणटलीं. 3री 4थी क्लासीची भुरगीं. आमी भुरग्यांक जेजूची रूच दिवंक आसा. आमी जर वडिलां तांकां हाडून येता आनी पवित्र पुस्तक उक्त करून वाचूंक शिकयता, देवाचे उतार तांच्या तोंडांतल्यान भायर येवचे बरी प्रयत्न करता, ताचें बेसांव आमकां चुकचें ना. देखून आमी प्रयत्न करूंक आसा. ल्हाना भुरग्यांक म्हजे सरची येवंक सोडा म्हूण जेजूली उतरां ती आमकां वडिलांक जेजून दिल्ली जावन आसा. देखून आमी भुरग्यांक जेजू सरची व्हरूंक आसा. तांकां मिसाक व्हरूंक आसा. मिसाक व्हरतना बरी तयारी करून व्हरूंक आसा. साक्रामेंत सारक्या तरान तांणी स्विकार करचे बरी आमी सत्राय घेवंक आसा. तवळ तवळ कुमसाराक धाडचें आनी आमचें आत्मीक जिवीत बरें आसचें बरी पळोवचें ती जबाबदारी कोणाची? फिरगेजेंतल्या ह्या सकाची गी, ह्या धार्मीक भयणीची गी ना आवय बापय जाल्ल्यांची. ती जबाबदारी पवित्रानाच्या साक्रामेंता मुखान ह्या बाळा क्रिस्ती नियमा प्रमाणे व्हड करूंक तूं तयार आसाय गी वय म्हूण आमी जाप दिल्या. लग्नाचो साक्रामेंत स्विकार करता आसतना, पवित्रानाचो साक्रामेंत स्विकार करता आसतना ती जबाबदारी आमी बऱ्या तरान पाळल्या वेळार मात्र जेजून सांगली ती उतरां खरी जातलीं. बरो रोकू बरें फळ दिता. देखून आज आमच्या भुरग्यां खातीर देवा कर्गां दिता आसतना आमी वडिलां आमची जबाबदारी पाळया. आमच्या कुटुंबांत वातावरण बरें आसूं दी. माया मोगाचें एकवटाचें वातावरण आसूं दी. क्रिस्ताचो उजवाड निरंतरी मागण्या मुखांत आत्मीक संगती मुखांत त्या भुरग्याचेर पडच्या बरें आमी पळोवया. मोग म्हणलें उदक सदांच आमच्या भुरग्याक दिवया. सदांच मोगान ताची जतन करूंक, सूख केल्या वेळार थुद्वंक आनी शेगुणा बरीत आमचें आदर्श जिवीत, हर एक आमचें उतार, हर एक आमची करणी, हर एक आमचें चिंतप त्या भुरग्याच्या जिवितांत इट जावन आसा म्हणलें उडास दवरून त्या प्रमाणे जियोंक आमी प्रयत्न केलें जाल्यार आमच्या भुरग्यांचें जिवीत नंदन जातलें. तर तसली कृपा आमकां मेळोवन दी म्हणून ह्या साक्रामेंतांतल्या जेजू लागीं आमी मागया. दिंबी घालया. आमच्या जिविताचें समर्पण आमी करया. ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतान कोरोस हजाराच्या जेजू म्हजे जिणयेचें समर्पण करूंक हांव कशी व्हरता. स्विकार कर सोम्या म्हजें जिवीत, तें तूं पवित्र कर आनी तुका मेजपोवचें कर. स्विकार कर सोम्या म्हजी जिणी, ह्या जिणयेची हर एक घडी तुज्या बागेवन कुशे खाल जावन जियोंक म्हाका तूं फावो कर. ह्या जिणयेची वर्सां चड जावं उणी जावं तुज्या मोगान तें सारूंक आनी फळां बरीत करूंक म्हाका तुजी कृपा लाभय. समर्पिता सोम्या म्हजें कुटुंब, म्हज्या कुटुंबाचे हर एक सांदो प्रत्येक जावन म्हज्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांक तांकां तुज्या मोगान आरावन दर.
जशें तुजे लागीं आयिल्ल्या भुरग्यांक तुवें आराम धरलें तांकां आशिर्वाद दिलोय तसो आशिर्वाद म्हज्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांक तूं फावो कर सोम्या. उपसून दिता सोम्या म्हजें काळीस तुज्या मोगान तें भर, तुज्या काळजा सारकें मोवाळ मोगाळ तूं कर. कान उडय सोम्या म्हज्या काळजांतलो द्वेश राग मोसोर स्वार्थ जावं दी म्हजें काळीस, म्हजें जिवीत सादें बोळें आनी कालतें. सोम्या तुका समर्पिता म्हजी कूड ती तूं भलायके बरीत कर. म्हज्या कुडीच्या शिराशिरांनी तुजो मोग वाळोवन दी आनी म्हाका सक्तीन भरोवन दी, म्हाका पवित्र करून दी. सदांच म्हजें सांगता तूं राव सोम्या, तुजी सकत तुजी कृपा म्हाका तूं दी. म्हजें हें जिवीत तुजें पवित्र थेंपल जावन बदली. समर्पिता सोम्या म्हज्या जिवितांतलें सूर बरेपणाचो सागर जावन आसा तुजें तावन हें हांवें घेतलां. म्हजें जिवीत आनीकय बरें करूंक तुजी सकत तुजी कृपा म्हाका दी. म्हज्या जिवितांत तुवें दिल्ली ती देणी गळसून वृद्धी करून पेल्याच्या जिविताक उजवाड दिता तसलो व्यक्ती हांवें जावंक तुजी कृपा म्हाका तूं दी. स्विकार कर सोम्या म्हज्या जिवितांतले कश्ट, हर एक कश्ट तुका समर्पिता. ह्या कश्टांतले सुटोवंक म्हाका तुजो आदार दी. म्हाका जाय अशी बरी भलायकी तूं दी. सोम्या तुका साक्षावन हांवें जियेचें कर. अर्पिता म्हजी चिंतना, म्हजे अत्रेक, म्हज्यो गरजो, म्हजी चिंतना तुज्या जाणवायेन भर. म्हजे अत्रेक तूं सुफळ कर, म्हज्यो राठावळी तूं पंथाक पावय. सोम्या तुजे खातीर हांवें जियेचें कर. म्हज्या जिविताच्या हर एका घडये तुका हांवें साक्ष जावन जियोंक म्हाका कृपा दी. सोर वायटा विघ्नांतले म्हाका निवार. भलायके बरीत जियोंक गरज आसा ती कृपा म्हाका तूं दी. सोम्याचो आशिर्वाद मागच्या पयलें आमची खालती मागणी ताच्या पांयां तळा दवरया. परगटचिने वेळार ताचे सरशी आयिल्ल्या हर एकल्याक जेजून आपडलें, तांणी मागिल्लें तें दिलें. सबार गरजो घेवन आमी आयल्या हांगासर. आमचे कश्ट, आमची पिडा, आमचे इरादे ताच्या पांयां तळा दवरया. बाबार्थान मागिल्लें सोमी इन्कार करना. एका भयणीन मागोवंक विनंती केल्या. तिच्या दुवेच्या पाठीची पाठीचो कोणो तो बेंड जावन आयला. डाक्टरान बेल्ट घालूंक सांगला. बेगीनच त्या चेडवा भुरग्यान बरी भलायकी जोडचे पासो तिणें मागणें करूंक विनंती केल्या. सुमे ह्या चेडवा भुरग्याक तुज्या पांयां तळा दवरता हांव, ताका बरी भलायकी दी. हांगासर आयिल्लीं सबारां विविध गरजो काण घेवन आयल्यांत. जिवितांतली पिडा, कश्ट, बरें काम मेळचे खातीर, बरी सैरीक मेळचे खातीर, जाग्याचे समस्ये, कुटुंबांतले समस्ये, ह्यो सगळ्यो सोम्या तुज्या पांयां तळा दवरता हांव. तुजे बेसांव आमचेर तूं घाल. आमी कितें आशेता तें कितें मागता तें आमकां तूं फावो कर. गावया आमी गीत येद्या व्हडा साक्रामेंताक. Yedyavoda sakramenta sastana koruya kurvinyatya rupa bodla novyoriti adarya Krishna Bhavatartachi Baldivya Zashindata Oshinsputa Ulasani Stutiza Kodvi Maima Sasna Sasna Yekastalya Ersita Tuka Dogaincha Spirit
आयकुया. ये देवाविची साक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारखो. तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जोची येता आनी रास करताय सासनाच्या सासना. बापा आम्ही जमल्या एका स्थळान तुका गितां गाता. एकाच काळजान तुजो मोग करता. एकवटाची एकत्रिता पोलीस नाना तांकां नवो जीव दिवून तुजे भुरगे घेवन आमकां पबीत केल्या. पुनर्जीवन जाल्ल्या क्रिस्ताची कुर्ते सासणीक जिवीत आमकां जोडून दिला. एक आमसान बापा आमी जमल्या एका स्थळान तुका गितां गाता. एकाच काळजान तुजो मोग करता. एकवटाची एकत्रिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसो. तुमचे सोवे असो. बागेवून जुजे वाच बापाच्या मजतीन आमकां मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गान दिवंक तशेंच ह्या वर्त्या सांता जुजे वास बापा मुखांत्र आमकां मजत मेळच्या खातीर आमची मागणी भेटोवंक ह्या देव मंदिरांत आमी आसा. पयल्यान पयलें देवान आमचेर वतल्या सर्व आशिर्वादां खातीर अर्गान दिवया. हें वर्स संपोवन आयलें, फकत एक दीस उरलो फाल्यांचो. ह्या वर्सा ताणें आमकां निवारलां राखलां. आमच्या सांगाता वर्साच्या सुरवेर आसलीं साबार जाणां आज कश्टार आसात. साबार जाणां विविध समस्यांक सांपडल्यान, पूण देवान आमकां राखलां सांबाळलां. देखून ताच्या अपरिमीत मोगा खातीर अर्गान दिता आसतना ह्या मुखल्या वर्सा आमकां जाय अशी मजत लाभय. सर तराच्या वायटा विघ्नांतलें पिडे शिडेंतलें आमकां तूं निवार. आमच्या भुरग्यां बाळांचे तुजे आशिर्वाद घाल म्हणून ह्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया. आज पवित्र सभा भाग्यवंत कुटुंबाची परब आचरण करता. भाग्यवंत कुटुंबांत आसली मोरी जुजे आणि जेजू आमकां आदर्श जावन आसात. तांच्या पावलांनी सोलोवन आमचे कुटुंबा जिवीत आमी आदर्श करया. आणि आज प्रत्येक जावन ह्या पूर्ण तळार आमच्या भुरग्यां बाळां खातीर देवाक अर्गां दिता आसतना ह्या भुरग्यां बाळांक देवाक आमी समर्पण दिवया. कित्याक देवाच्या हातांत आमी आमच्या भुरग्यां बाळांक समर्पिलें. जेजू सरशी कशें आवय बापायनी भुरग्यांक काडलें तशें आमी आमच्या भुरग्यांक जेजू सरशी वेलें खंडीत जावन तांचें जिवीत नंदन जातलें. सदांच आमच्या भुरग्यांक बरी देख दिवन बऱ्या फुडाराक आमी पावया. तांचें जिवीत फळाबरीत करूंक पेसाडया. असली कृपा असली मजत ह्या पवित्र बलिदाना मुखांत्र आमकां हर एकल्याक लाभून दी म्हणून मागया. हें पवित्र बलिदान नितळ काळजान भेटोवचे खातीर आमच्या जिविताचें माऊल्य मापन करया. जर आमच्या कुटुंबा जिवितांत आमी सुकोन पडल्या, देवान आमकां दिल्ली ती जबाबदारी एक बरो दादलो जावन बरी स्त्री जावन एक बरें भुरगें जावन आमी करूंक ना. सोमी आमकां बक्षी म्हणून मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान तुसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच सांकवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बक्षू आमकां सस्ताच्या जिविताक पावो. सुनिया
पासून आम्ही तुका वाकणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता पापाच्या एकल्या सुका सोमिया देवा देवाचे शरीर तू संसाराचे पाप काढता आमची ताकद तुझ्या दोस्तान आमचे मागणी म्हणून घे सांगाती देव बाबाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकच तू परी एकच तू ईश्वर एकच तू परमेश्वर प्रार्थूया देवा सर्गींच्या बापा आईच्या दिसा पवित्र कुटुंबाचे जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार घालून आवय बापय भुरग्यांमध्ये मोग आणि मान कितलो पवित्र आणि कुटुंबाचे जिवीत कितले मोलादीक तें तूं शिकयताय तर आमच्या कुटुंबांनी सगळ्यांनी एकामेकाचो हुस्को धरून आपल्या भुरग्यांक तुजी भुरगीं कशें वाडोवंक आवय बापायक उजवाड आनी बोळ दी आनी भुरग्यांक आपल्या वडिलांक खालती रावोवंक आनी तांकां मानान लेखोवंक मन दी आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक सिराकाच्या पुस्तकांतलें वाचप भुरग्यांनी आपल्या बापायक मान दिवंक जाय म्हूण सर्वेस्परान आदेश दिला आनी पुतांनी आपल्या आवयचीं हक्कां मानून घेवंक जाय म्हूण थारायलां जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्या पत्काचें फारीकपण दिता जो आपल्या आवयक मान दिता तो दिर्वे जमयतल्या मनशा बरें जो आपल्या बापायक मान दिता ताका ताच्या काशा भुरग्या वदेशी संतोश मेळटलो आनी तो प्रार्थना करतलो तेन्ना देव तें आयकतलो जो आपल्या बापायक मान दिता ताका लांब आवक मेळटलें जो सर्वेस्परा विधेय जावन चलता तो आपल्या आवयक संतोश भरीत करता म्हज्या पुता तुज्या बापायचे उतर प्रायेर ताचो सांबाळ कर तो वाचता पर्यंत ताका दूख दिनाका ताचें गिन्यान अचकत जाय जाल्यारी तूं ताका सोंसणीकायेन समजोवन घे तुका भलायकी आनी घटाय आसा म्हूण ताची बेपारवा करिनाका कित्याक बापाय दाखयल्लो मैपास केदींच विसरोवन वचोना बागार तुज्या पत्काचें पारीकपण दिवंक तो उपकारा पडटलो देवाचें उतर हें देवाची व्हड उपकार श्लोक सोम्याक भियेतात आनी ताचे वाटेन चलतात तीं सुभागी सोम्याक भियेतात आनी ताचे वाटेन चलतात तीं सुभागी सोम्याक भियेतात आनी ताचे वाटेन चलतात तीं सुभागी तुज्या आतांच्या कश्टाचें तुका खावंक मेळटलें तूं सुखेस्तानी तुजें सगळें नंदन जातलें श्लोक सोम्याक भियेतात आनी ताचे वाटेन चलतात तीं सुभागी तुज्या घराच्या भितरल्या कुडान तुजी पतीन फळादायक दाखवाली बरी आसतली तुजीं भुरगीं तुज्या मेजा भोंवती जैतुनाच्या कोंबऱ्या सारकीं बसतलीं श्लोक सोम्याक भियेतात आनी ताच्या वाटेन चलतात तीं सुभागी सर्वेस्पराचें बेंबिरान असलेल्यांक हसलें बग फावो जातलें सियोनांतलो सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं सगळ्या तुज्या जिवितान जेरुजलेमाचें शुभांपण पळोवंक तुका फावो जावं श्लोक सोम्याक भियेतात आनी ताच्या वाटेन चलतात तीं सुभागी सा पावलोनो कोलसे घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो देवान विंचून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची देखून कणवळ्याची दयाळ्याची देनपणाची मोळ्याची आनी सोंसणीकायेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय एकामेकाक सोंसून व्हरा आनी एकामेकाक दुरसोन कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया
तुमी दितात तें बक्षणें सोम्यान तुमकां दिलां त्या बक्षणे बरी जावं. पूण ह्या चोरसे गुणा प्रसड तुमचे थंय आसूंक जाय मोग. मोग हे सेगूण संपूर्ण करता आनी तें एकवटायता. क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी राज करो. एक कुडीचे संदे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानाक तुमकां आपोवणें मेळ्ळां. ह्या शिवाय उपकार इमानाची तुमी जाया. क्रिस्ताचें उतार तुमच्या काळजांनी उदंड भरून आसो. खरें जानवायेन एकामेकाक शिकया आनी बुधबाळ सांगा. किर्तनांनी गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन कर तुमच्या काळजांत तावन देवाक अर्गां दिया. उतराण जावं करणेन जावं जें कितें तुमी करतात तें सक्कड सोम्या जेजूचे नवी करा. ताचे मरिफात देवा बापाक अर्गां दिया. पत्नीनो तुमच्या पतीक तुमी काळजाया. सोम्या तें तुमकां हें सहज जाल्लें. पतीनो तुमच्या पत्नीचो मोग करा आनी तांकां कठिनायेन चलय नाकात. भुरग्यानो सोर संगतीनी तुमच्या वडिलांक काळजाया. हें सोम्याक खरेंच मानता. बापायनो तुमच्या भुरग्यांक बेश्टेंच चिडाय नाकात आनी ती बिजूड जावंक कारण जायनाकात. देवाचें उतार हें देवाचे उपकार. आदिमागा परत्यान आनी सगळ्या तरांनी प्रवादा मुखांतर देवांच्या पुर्वजां लागीं उलयलो. पूण ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुतांवर तो आमचे लागीं उलयलो. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सोफे आसो. तुमचे सोवे असो. सामा देवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. ते ज्योतिष गेल्या उपरांत सर्वेस्पराचो एक दूत जुजेक सपनान दिश्टी पडोन म्हणालो, उठ, बाळकाक आनी ताच्या आवयक घे आनी इजिप्ताक पळोवन वच. परत्यान हांव तुका सांगतलो त्या पर्यंत थंयच राव. बाळकाचो जीव काडचे खातीर हेरोद ताची सोदना करच्यार आसा. जुजे तक्षण उठलो, आवय भुरग्याक घेवन राताराती इजिप्ताक भायर सन गेलो आनी हेरोदीच्या मरणा पर्यंत थंयच रावलो. अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मरिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें. इजिप्तांत म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो. हेरोद मरतस सर्वेस्पराचो दूत इजिप्तांत जुजेक सपनान दिश्टी पडोवन सांगा लागलो, उठ आनी बाळकाक आनी ताच्या आवयक घे आनी इस्रायलाच्या गांवाक पाटी वच. कित्याक भुरग्याचो जीव काडूंक सोदताले ते आतां मन पावल्यात. जुजे उठलो आनी बाळकाक आनी ताच्या आवयक घेवन इस्रायलाच्या गांवा पाटी आयलो. पूण हेरोदी उपरांत ताचो पूत आर्ख्या जुदेयाचो राय जाला म्हूण आयकून थंय वचूंक तो भियेलो. आनी एक स्वप्नांत ताका कळीत केल्ल्या प्रमाणे तो गलिलेया प्रांताक गेलो आनी थंय नजरेत नांवाच्या शहरांत वचून रावलो. अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मरिफात म्हणलें तें ताका नजरेतगार म्हूण आपयतले. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. भाग्यवंत खुटमाताई, म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, एकलो राय आसलो. त्या रायाक कितेंच उण येनातलें. ताच्या रावळ्यारांत सक्कड आसलें. पूण रायाक सक्कड आसा जाल्यारय प्रमुख एक नातलें तें जावन आसा समाधान. त्या रायाक समाधान म्हणलें नातलें.
सगळी ग्रेस्तकाय आसा, सगळो अधिकार आसा, सगळें आसा, पूण समाधान ना. देखून कितें करचें तें समाधान खंयसर म्हाका मेळटलें गी म्हणून चिंतूंक तो पडलो. आनी एक दीस आपली रायाळ मुस्तायकी ताणें दवरली आनी एक साद्या व्यक्तीची मुस्तायकी न्हेसून तो रावळ्या रातावन भायर पडलो. सकाळीं फांत्या फारार सकट उठच्या पयलें राय आपलो वेस बदलून रावळ्याराच्या भायर तो आयलो. आनी अशें समाधान सोदूंक खंय मेळटा म्हणून सोदूंक ताणें प्रयत्न केलें. गेलो तो एका समाज सेवा करच्या एका संस्थ्याक. थंयसर सबार लोक आसलो आनी थंयसर तो रावलो, पूण ताका समाधान थंयसर मेळ्ळें ना. ताचे उपरांत तो एका आस्पत्रेक गेलो. आस्पत्रेंत सबार लोक आसलो, थंयसर सबार मनशां आसलीं. थंयसर थोडो तेंप तो रावलो, थंयसरी ताका समाधान मेळ्ळें ना. मनोरंजन दिवचो एक संस्थो आसलो आनी त्या मनोरंजन संस्थ्याक तो गेलो आनी थंयसर तो रावलो, थंयसरी ताका समाधान मेळ्ळें ना. आनी एक दीस तो आपल्या रावळेराक पाटी या म्हूण बगता आसतना काळोख जालो आनी थंयसरच एक घर आसलें. आनी तें घर एका दुबळ्या व्यक्तीचें. वेस ताणें बदलिल्लो जाल्यान त्या दादल्या लागीं ताणें विचारलें, म्हाका पाटी एका जाग्याक वचूंक आसा, आज हांवें तुमगेर रावा जाय गी, रावयेत गी. जायत म्हणालो तो घरचो दादलो, तो एक बरो मनीस. आनी ह्या व्यक्तीक वेस बदलिल्ल्या रायाक ताणें आपल्या घरांत घेतलो. आनी घरा भितर सरतनाच त्या दादल्याची, त्या दुबळ्या व्यक्तीची पतीन उदक हाडून आयली. कित्याक वाटसुरो एकलो आयला, सोयरो जावन आयला, ताची जतन ताणें घेतली, उदक दिलें. ताच्या उपरांत क्रिस्तांव कुटाम तें जाल्ल्यान मागणें ताणें शिकयलें. मागणें जाल्या उपरांत कितें आसा तें मेजार आसलीं ती वांटून जेवलीं. वांटता आसतना एकामेकाक उलोवन, एकामेकाक कितें त्या दिसा घडिल्लें तें उलोवन ताणीं तांचें जेवण संपयलें. आनी जेवण जातच ह्या वाटसुऱ्या व्यक्तीक वेस बदलिल्ल्या रायाक न्हिदोंक ताणें जागो दिलो. आनी त्या जाग्यार तो न्हिदच्या पयलें ताच्या मोतीक जळकालें, नीज समाधान आसो जागो एका कुटुंबांत म्हणून. कित्याक ह्या कुटुंबांत मोग आसलो, ताणें भेट दिल्ल्या कुटुंबांत, ह्या कुटुंबांत सेवा आसली, ह्या कुटुंबांत मोग आसलो, एका तराचें शांतीचें वातावरण आसलें. आनी रायाक बगलें खंडी जावन समाधान मेळटा एका कुटुंबांत म्हणून. आनी ह्या कुटुंबा जिविता खातीर तो आश येलो. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ह्या गडिता फाटल्यान दिसां वयतल्यानच नीज समाधान मेळचो जागो जावन आसा आमचेंच कुटाम. आमी पयसर वचत जें म्हणना, पूण तें नीज समाधान मेळचे खातीर आमी प्रयत्न करी जंय. आपशेंच तें समाधान येना. आयचे देवाचे उतार आमकां मार्गदर्शन दिता. आयचे पयलें वाचप सिराकाच्या पुस्तकांतले, ह्या सिराकाच्या ग्रंथांतले आमी म्हणटा, सिराक एक जाणारी मनीस जावन आसलो, बऱ्या जिविताक वाट दाखोवची तसली उतरां तो बरयता आनी ती पवित्र पुस्तकांत आसात. आनी प्रत्येक जावन एका कुटुंबांत समाधान मेळा जाय जाल्यार कितें करी जंय. सिराक म्हणटा, तुज्या आवय बापायक मान दी, तुज्या बापायक मान दी आनी तुज्या आवय कितें हक्क आसा तें दी, तांची तूं साखरी कर. जर तुज्या आवय बापायक मान दिताय, तुका देवाचें बेसांव मेळटलें, तुज्या भुरग्यां बाळांत तुका मोग मेळटलो, शांतीचें वातावरण तुज्या कुटुंबांत आसतलें. देखून आयच्या पयल्या वाचपांत आमी जोडी जाय जालो वर्तो संदेश जावन आसा, आमच्या कुटुंबांतल्या वडिलांक आमी मानान लेखा जाय. खंयच्याय तरान तांकां आमी दुखयलें जाल्यार, खंयच्याय तरान तांच्या दोळ्यांतलीं दुकां देवचे बरी पळयलीं जाल्यार आमी मागल्लें आमकां मेळचें ना म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता. देवान तुजें मागणें आयकचें जाल्यार तुज्या वडिलांक तुवें मान दी जाय. म्हाका केदेंय व्हडलो हुद्दो आसूंक पुरो, कितलेय पयशे आसूंक पुरो, सगळी ह्या संवसारांत आसूंक पुरो, पूण जर म्हज्या जन्मदातारांक हांव लेखिना, तांच्या गरजांक पावना, देवाच्या आशिर्वादांत हांव पयस आसतलो, देव म्हजी जतन कर, म्हजी लेख घेतलो म्हणून आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सांत पावल कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमच्या कुटुंबाची जिणी कशी दादोसकायेची आमी करचें, कशें समाधानाचें बिडार जावन तें बदलोवचें म्हणल्या विशयांत भोव आपुरबायेची शिकवण आमकां दिता. देवान वेंचून काडली तुमी म्हणून सांत पावल आमकां सांगता. देवान आमकां वेंचून काडलां कुटुंबा जिविता खातीर. एक याजक जावन म्हणजे याजकी कुटुंबांत हांवें म्हजी जबाबदारी हांवें पाळोवंक आसा आनी त्या वाटेन हांवें सोमकोवंक आसा. तुमकां तुमचेंच म्हणलें कुटाम आसा आनी तें कुटाम देवान आमकां दिल्लें. देवान वेंचून काडली तुमी, ताका मोगाची देखून एक
भाग्यवंत जिणी जियेया. कुटुंबा जिवीत भाग्यवंतपणाच्या जिविताक एक आपोवणे म्हणले आमी समजून घेजय. न्हय फकत भाग्यवंत जिणी ह्या जगाक आनी धार्मिकांक आमकां हर एकल्या कुटुंबान जियोवच्यांकी त्या भाग्यवंत जिविताचें आपोवणें आसा. आनी तें भाग्यवंत आमी कशें करचें देखून दयाळायेचें, कणवळायेचें, मोवाळायेचें, बोगसण्याचें काळीज तुमचें तें आसा जंय दयाळाय, मोवाळाय, बोगसणें, सोडदोड. पुरपुरो कारण आसा जाल्यार पुरपूर नासतना सोस्तिकायेन जियोवचें, एकामेका बोगसूंचें. असल्या संगती मुखांत आमचें कुटुंबा जिवीत आमी समाधानाचें मंदीर करचें तें आयच्या दुसऱ्या वाचपान सांपावलो आमकां सांगता. हर एका संगतीनी देवाक अर्गां दिवया. गितां गायन आनी ताची स्तुती वांकणां देवान आमचेर वतल्या आशिर्वादां आमी अर्गां दिवचें. कुटुंबाच्या मागण्या वेळार, कुटुंबाच्या तेरसा वेळार सांगाता मेळोन आमी मागता आसतना लुकाच्या वांजेलांत जेजू म्हणटा खंयसर दोग या तेग म्हजे नवी सांगाता मेळटात हांव आसां तुमचे मदें म्हणून. आनी खंयसर दोग आनी दोग तेग सांगाता मेळचें आमच्या कुटुंबांत. देखून कुटुंबांत देवाक आमी अर्गां दिता आसतना गितां गायनांदाची स्तुती वांकण आसतना देंवसार धांवता तो अस्कत जाता. देखून आमी कुटुंबांत समाधानाची जिणी जियेचय जाल्यार असल्यो संगती गरजेच्यो म्हणून आयच्या देवाचे उतार आमकां सांगता. आयचो वांजेल सामातेवाच्या सुवार्थेंतले जुजे आपली जबाबदारी पाळटा. त्या कश्टांच्या वेळार देवदूत जुजेक सांगता मोरयेक आनी जेजूक घेवन इजिप्ताक वच. सबार मैलांची वाट, कश्टांची वाट, पूण जुजेक ताची जबाबदारी कळीत आसली. एक बापूय सावन म्हज्या पत्नीक आनी म्हज्या भुरग्याक हांवें रक्षण दिवंक आसा, तांची जतन हांवें घेवंक आसा, म्हाका दिल्ली जबाबदारी हांवें पाळोवंक आसा म्हणून जुजे कळीत आसलें. देखून तो इजिप्ताक वेता आनी थंयसर जियेल्या थंयसर जिवीत सुलाबायचें नातलें. ताच्याच घराक ताका पाटी वचूंक आशा आसली. देखून थंय थावन पाटी येतना परत दूत ताका म्हणटा आतां तुवें वसियत पळय ताचें मन ताचें जिवीत ताणें देवाक समर्पण दिल्लें. देखून देवाक आमी समर्पण दितना देव नाना त्या तरा मुखांतर ताची योजना आमकां कळीत करता. आमची जबाबदारी आमी पाळटा आसतना देवाची योजना आमकां कळीत जातात. ही आयच्या वांजेलांत आमी पळयता आनी ती नजरेतान दसून रावली. एका पुरबायच्या कुटुंबा जिवीत ती जियेली. देखून आज आमी तांकां भाग्यवंत कुटुंब म्हणून मान दिता आनी भाग्यवंत कुटुंबाची मजत आमी मागता. पवित्र पुस्तक आमी उक्त करून वाचलो जाल्यार अपुरबायेचे कुटुंबा जिवीत जियेल्ली थंयसर आसात. सुरवेर आमी पळयता आदामचें आनी येवेचें कुटुंब उत्पत्ती पुस्तकान 4थो अध्याय आमी वाचलो जाल्यार तांकां भुरगीं बाळां देव दिता आसतना ती देवाक अर्गां दितात पूण ती सुकोवन पडटात. पूण देव तांकां सांडून घालिना, तांकां बऱ्या जिविताक आपयता. ताचे उपरांत उत्पत्ती पुस्तकान 6व्या अध्यायान नोयेचें कुटुंब आसा. नोये एक प्रामाणीक व्यक्ती जावन आसलो. थंयसर उरलो लोक खोटेपणान जियेत आसतना देव नोयेच्या कुटुंबाचेर बेसांव घेता. कित्याक नोये एक प्रामाणीक व्यक्ती जावन आसलो. आमच्या कुटुंबांत एकल्यांनी प्रामाणीक जिणी देवाक मानता तसली जिणी जियेल्यार देवाचे आशिर्वाद आमचेर मात आमच्या सगळ्या कुटुंबाचेर पडटा म्हणून नोयेच्या जिविता मुखांत उत्पत्ती पुस्तक 6व्या अध्याया मुखांत आमकां कळीत जाता. ताचे उपरांत आमी पळयता अब्राहमाचें कुटुंब देवाच्या कुशेक काल्तिमान गेल्ल्या वेळार देव ताका सांगता तुका आतां भुरगीं ना जाल्यार तुजे तावन हांव संतत उत्पन्न करतलो आनी त्या मोळबाच्या नखेत्रा बरी दर्या वेळेच्या रेवे बरी तुजी संतत वाडतली म्हणून अब्राहमाक देव आशिर्वाद दिता. कित्याक देवाचे उतार तो आयकता, देवाचे खुशी तो पाळटा आनी देवाच्या वाटेन तो समकता. पोरण्या तेस्तामेंतान तोबिताचो ग्रंथ आसा. अपुरबायची कुटुंबा जिणी थंयसर वर्णिल्या. आमकां वेळ मेळटना तोबिताचो ग्रंथ आमी वाचलो जाल्यार एक बरें कुटुंबा जिवीत कशें जियोवचें म्हणल्या विशयान भोव अपुरबायचे इशारे मार्गदर्शन थंयसर आमकां मेळटा. नव्या तेस्तामेंतान लुकास वांजेलांत जाकार आनी एलिझाबेथीचें कुटुंब, जेजू आनी जुजे आनी मरियेचें कुटुंब कशें ती तांचें कुटुंबा जिवीत जियेतात त्याचे विशयांत आमकां समजून मेळटा. सांपावलो आपल्या बरपांत बरी कुटुंबा जिणी कशी जियोवचें म्हणल्या विशयान आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें. एफेसकारांक बरयलें त्या पत्रांत ताची उतरां आसात. आमकां वेळ मेळटना आमी वाचल्यार खंडीत जावन बरें प्रेरण कुटुंबा जिविता खातीर आमकां मेळटलें. पवित्र सभेंत पापा जुआंव पावल दुसऱ्यान सांत जुआंव पावल दुसऱ्यान 2001 इसवेंत ऑक्टोबराच्या 21 तारखेर एका काजारी जोड्याक भाग्यवंत म्हूण ताणें पासारलें. लुईजी कोट्रेची आनी मारिया कोट्रेची म्हणून 4 जाणां तांकां भुरगीं. त्या 4 जाणांक 2 जाण याजक जाले चेरके भुरगे, 2 जाण याजक जाले, 2 जाणां चेडवां भुरगीं. एकली धार्मीक जाली आनी एक
तिचे संवसारी जिवीत जियेली. अपुरबायचे जिवितांचे भाग्यवंतपणाची वाट फकत ह्या जगांक धार्मिकांक न्हय, आमकां लायकांक आसा म्हणून ह्या जोड्यान आमकां दाखोवन दिलें. एक बरी जिणी जियोन ती आमकां मेलफांक जाली. जेजूचे ल्हान फूल सान तेरेजाचे आवय आनी बापय तांकांय पापा फ्रांसिसान 2015 इस्वेंत सांत सांती म्हणून पासारलें. हाचो अर्थ इतलेंच आमकां हर एकल्याक भाग्यवंतपणाच्या जिविताक देव आपयता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी कशें भाग्यवंत जिणी जियोवची? पयल्यान पयलें देवाक आमच्या जिवितांत आमी प्रथम स्थान दिवचें. मोरी आनी जुजे तांचें जिवीत पळोवया. स्वप्नांत देवदूत दिश्टी पडलो. कशें ती देवाच्या ताळ्याक आशेतली, देवाची आज्ञा ती पाळटली, देव कितें सांगता तें आयकोंक ती अत्रेकतली. त्या वेळा मात्र देवाचें योजन आमकां कळी जाता. आमच्या जिवितांत देवाक प्रथम स्थान आमी दिलो जाल्यार जशें जुजे आनी मोरये बरी आमकांय भाग्यवंत कुटुंबां जिवीत जियोंक साथ जातलें. देखून पयल्यान पयलें आमच्या कुटुंबांत जेजूक आमी फाटी हाडी जाय, मोरयेक आमी फाटी हाडी जाय. काना नगरी लग्न उत्सवा वेळार वायन उणो पडलो, मोरी थंयसर हजर आसली. आमच्या कुटुंबा जिवितांत कितेंय उणें पडलें, मोरी जर आसा तेरसा मुखांतर आमी तिका मान करता, तिची ससाय सोदता. मोरी माय आमचें कुटुंबा जिवीत राखतली, सांबाळटली. देखून प्रथम स्थान आमी आत्मीक संगतीक दिवया. आमच्या कुटुंबांत जेजूक आमचो प्रमुख कुटुंबाचो सांदो करया. मोरयेक एक जोगतो मानाचो जागो आमच्या कुटुंबांत दिया. खंडी जावन आमचें कुटुंबा जिवीत भाग्यवंत जातलें. दुसऱ्यान आमच्या कुटुंबा जिवितांत आमी सेवा करी जाय. कुटां म्हणलो शब्द इंग्लीश भाशेच्या फॅमिली म्हणल्या शब्दांत ताचो अर्थ एकामेकाची सेवा करचो जागो. कुटुंबांत आमी सेवा करूंक आसा. जशें जुजेन मोरयेची सेवा केली, मोरयेन जेजूची सेवा केली, त्या जुजे आनी मोरयेन जेजूची सेवा केली, जेजून आवय बापायची सेवा केली, तशें आमी हर एकल्यानी आमच्या कुटुंबांत एकामेकाची सेवा केल्यार मात्र ते कुटाम जाता. जर आमी एकामेकाची सेवा करना, आमी वस्ती करचे ते कुटाम ते हॉटेल या हॉस्टेल जाता. देखून आमी एकामेकाची सेवा करना जाल्यार कुटुंबा जिवितांत समाधान आमकां मेळना. एकामेकाची सेवा करची. प्रत्येक जावन पिडेस्त आसा, गरजेवंत आसा, कितें कुटुंबांत गरज आसा, एकामेकां आमकां दिल्ली जबाबदारी. कशें जुजे ताची जबाबदारी करता, तशें आमी आमची सेवा करची. तिसऱ्यान आमी सोस्तीक जावचें. कितले कस मोरयेचे 7 दुखी आमी नियाळटा, कस्त तिका लाभले. जुजेकी कस लाभले. जेजूक आनी मोरये खाण घेवन इजिप्ताक धांवचें. त्या बोरिल्ल्या गर्भेसिनीक खाण घेवन बेतलेमाक येवचें. कस्तांचे ती घडी जाल्यार ती उपगानांत दुरस्थानांत नाका म्हण पळापळ घेनात ती धैर्यान हे कस स्विकार करतात. आमच्या कुटुंबा जिवितांत कस आसात. आज सुख आसले फाल्यां दूख जायचेच. सुख आनी दूख एका नाण्याची 2 तोंडां आमी म्हणटा. आज भलायकी आसा, फाल्यां भलायकी बिगडटाच. कित्याक 4 दिसांच्या संवसारांत आमी आसा शाश्वत जावन उरोंक आमी येवंक ना. देखून आमच्या कुटुंबांत सुख आनी दूख आसतना सोस्तीक आमी जाल्यार मात्र कुटुंबा जिवीत बाळटा आनी ते दादोसकायेचें जाता. आनी चवथ्यान एकामेकाक वेळ दिवचो. आधुनीक काळार आमकां भोव कश्टांची गजाल एकामेकाक वेळ दिवंक वेळ ना. आमी बिजी जाल्या खंयच्या संगतींनी उपकाराक नातल्ल्या संगतींनी जे उपकाराचे आसा त्या संगतींत आमकां देवसार पयस पडटा. आधुनीक माध्यमां जावंक पुरो, आधुनीक शिकप जावंक पुरो, आधुनीक काम जावंक पुरो, सबार कारणां आसात आमकां सांगता बसनांतले बरी करतात. पूण आमचो उद्देश कितें जाय जाय समाधानाचें कुटुंबा जिवीत जायचें जाल्यार आमी सांगता वेळ दी जाय. जेवणाच्या वेळार आमी सांगता बसा जाय. कांय तरी इल्लो वेळ आमी सांगता करची जाय. देखून नॉर्मन विन्सेंट पील म्हणलो प्रख्यात मनशास्त्री तो म्हणटा हे कुटुंबा जिवीत दादोसकायचे जायचे जाल्यार 4 संगती आमी सांगता करी जाय. सांगता मागा जाय, सांगता वावर करी जाय, सांगता मनोरंजन जाय जाय, सांगता आमी न्हिदोंक वचत जाय. हे सगळें सांगता आमी केलें जाल्यार आमचें कुटुंबा जिवीत नंदन जातलें. तर आज भाग्यवंत कुटुंबाची परब आमी आचरण करता आसतना देवाक आमच्या जिवितांत फाटी हाडया. मोरयेक मानाचो जागो आमी दिवया. एकामेकाची सेवा करया, सोस्तीक जाया आनी एकामेकाक जाता तितलो वेळ दिया. आमची माध्यमां आमी बंद करया. जाता तितलो वेळ आमी एकामेकाक दिवंक प्रयत्न केलें जाल्यार नजरेंतल्या भाग्यवंत कुटुंबा बरी आमचें कुटुंबा जिवीत सोंपतलें, दादोसकायचें जातलें, समाधानाचें बिडार जातलें. तसलें एक भाग्यवंत कुटुंबा जिवीत जियोंक गरज आसा ती करपा. तसो जेजू आमकां हर एकल्याक दिवन दी म्हणून मागया. स्वीकार कर पुंगये सर्वेश्वरा स्वीकार कर
देवाचे न्हू मुझे आनी तुमचे हे पवित्र बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमे आमच्या त्या पवित्र सभेच्या आदारात सर्वेस्पर मानून घेवं. सस्तीच्या रचणारा सर मनशांच्या तारोखा आपले परचे खातीर सांजुजे वासान खतखतीत मोगान भेटयले मागणे आनी खालतेपणाचे सादेन जिवीत तुका भोवमान वाले. हे सशे गुण आमच्या काळजांत वाडय आनी निथळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवा दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सब काळी आनी सब थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो खायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुझ्या सेवका सांजुजे वास बापाक आमी दिन वाचताव. भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडान तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात सोडून कालतेपणाच्या आनी दुबळिकायच्या स्पिरितांची येवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावं फावो केलोय. हे ताचें देखी बरीत पडसळी जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान चळयता आनी ताच्या मागण्याच्या आदारान आमकां सर्गीचो आदार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गीच्या सदूतां भक्तां सांगाती तुझ्या सगळ्या तुझ्या रसना बराबर व्हडा संतोषान तुजी स्तुती गायता. बापा करोस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपले खुशेन स्मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें बुंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगात पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta so good purgatoria. जेजू मेरा जेजू जीवन जारा जेजू मोया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्न्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव.
सर्वेस्परा अख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बा मडींचे एकाक कर. तांकां तुज्या इश्टकाचे मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें फत जळीत मुखामोळ फळोवंक फाव कर. आमकां समेस्तांचे दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मर्याय देवाचे माये सांगाती भगवन तुजे तुजो पती भगवंत धर्मजोत भगवन तुजे वाज आनी सर कळीन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर ससाच्या सुगान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पता वरवीं. त्या शेसू वरवीं त्या शेसू सांगता त्या शेसू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची याचना मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सगळींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोबर शानत रेखतले आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटाय. कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण हांगासर हजर आसल्या सुमेसांच्या भावार्थाचे तुजी दीस घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येता आनी रास बसलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसूं. मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती वांटून घेवया. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू देवाची ही शेळी संसाराचे पाप करता ती या शिळयेच्या जेवणाक आपोणे मेळिल्ली आमी हर एकलो सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. सासनी जिविता तुमकां हांव आपयता. जिविता सोडून तुमकां दिता. सासनी जिविता तुमकां हांव आपयता. गेया दया आमार जया सर्गींचे मन्ना कावण दारोसया.
संदेश प्रसारूं हांव धाडटा लोकांचो उपदेश तुमकां दिता सेवेचो संदेश प्रसारूं हांव धाडटा येया गिया सर्गी दया ल्हाना बांगड्यांक म्हज्या आदार जया सोनिया दिका सर्गेच्यो पोषण पीक दिणयेचें दैवी खिंडां तांकां मोगान एकठांवचें दी सोन्या देणे तुजें. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, ह्या बागी दिसा तुज्या आपोवण्याक पळो दिवन आयिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान दादोशी केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जिवची तान आमच्या काळजांत चडय आनी सांज वासाच्या परजळी शिकवणे आनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची खरी खबर परगटोवंक आमकां कृपा दी. या आमी मागता आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर्गींचो देव दयाळायन तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतली निवारू. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां भावार्थान बरवशान आनी मोगान तो बरो आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करण्यानी सफळ करूं. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गींच्या सुखा पावोवंक तुमकां फावो जावं. आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवेन सदां आसो. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. मोगाच्या सांजेचे वाज भक्तिकानो, ह्या वर्साचे शुक्राराचे निमाण्या दिसाच्या भक्तीपणाक आयिल्ल्या तुमकां कितें बरेंपण तुमी आशेवन मागला ते सकट सांजेचे वाज बाप तुमकां फावो करतलो आनी करून दी म्हूण मागता. आयच्या दिसाचें हें आराधन मीस तशेंच नियाळ आमचे खातीर भेटोवन जेजू सनभोग ह्या पोंतळार जोडोवंक कारण जाल्ले जावन आसात. बाब संतोष रोड्रिगस आमच्या DSCच्या गवळी केंद्राचे निर्देशक ते जावन आसात. तांच्या हजरपणान बाप रॉनी आनी हांव सर भक्तिकांच्या नामी देव बरें करूं म्हणटा. पदरेबानो, गवळी केंद्रांत तुमी करचे तें मिसांव वर्त्या जबाबदारेचें आनी हें करूंक जुजेवाज बापी तुमकां आदार दिवन दी म्हणल्यार त्या मागण्या सवे उपकारी काळजान तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. कुमसारा कुमोक करचे आमच्या फरंगी पेट कॉवेंताच्या कापुचीन पदऱ्याबानो, आमी तुमचो उपकार आटयता. आमचे मदें हजर आसात बाप डेनिस डिसोजा, नेपालांत थंयसर इस्कॉलांत प्रिंसिपल जावन तांची सेवा परवां फाटीं वचूंक आसात. पूण आज हांगासर तांचें हजरपण तांणी दिलां. पदऱ्याबानो, तुमकांय जमल्या सर्वांच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा. तुमचे मिसांव त्या नेपालांत सुफळ जावन दी म्हणल्यार आमचें मागणें जावन आसा. वर्सा मदल्या हर एका शुक्रारांनी वाड्यावार मोगाच्या सेवेरुपी रांदपाचें मुखेलपण घेवच्या मुडीप फिरगजकारांक वर्त्या अभिमानान देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्यान एक घडी बसया. सुसेवाज बापाच्या पांयांतळी हांगासर भेटयल्ली त्या समासात
सबार आनी सबार तेरी हांगासर मागला आनी सगळीं जुजवाज बापाक कळीत आसात आनी तुमच्या सर्वांच्या नामी ती हांव ताच्याच पांयां तळी दवरता. आज हांगासर पाद्र्याबान सुरवेर सांगलें 14 वर्साचें भुरगें आनी आज थंयसर तें आसा. फाटी कण्यात डॉक्टरान ऑपरेशन जायचें म्हणून ताका सांगलें, मेजर सर्जरी. जुजवाज बापाच्या पांयां तळी तांणी ताका आपोवन हाडलें आनी मागलें, जुजवाज बापा कांय नासतना ऑपरेशन आसतना तें बरें जावं दी. आनी ताचे उपरांत डॉक्टरान एक्सरे काडूंक धाडटा आसतना थंयसर ऑपरेशनाची गरज ना, पूण ताणें एक फावट 3 वर्सां पर्यंत बेल्ट घालूंक आसा. देखून जुजवाज बापाचेर पातयल्लें जावं पुरो डॉक्टरान 3 वर्सां सांगलां. ते 3 म्हयने गी, 3 हप्ते गी, 3 दीस गी, तें जुजवाजाक कळीत आसा. ह्या भुरग्याच्या जिवितांत बरें जावं दी आनी ते हांगासर त्या पातयेन आयला ताचें जिवीत मुखारसून वचूंक आसा. जाल्यार मुखल्या दिसांनी तुजें बेल्टी तुका आसचें ना, मुखार हांगा येवन बस, ताका आसचें ना. तशें हें एक बरेंपण ह्या पुणथळार आम्हा समेस्तांच्या मागण्यांत भुरग्यां थंय बरेंपण जावं दी. आनी सांगात आज ऑपरेशन जाल्लीं आनी ऑपरेशन जावन आस्पत्रेंत भुरगीं आसा अशें सबारांनी हांगासर मागोवंक सांगलां. मिसाच्या सुरवेरी म्हजे कडेन सांगलें. देखून हांगासर कितें तुमी तेसांवां हाडटात, हे तेसांवां मुखार तुमी घाल्यार तें जुजवाज बापाकच हांव दिता. म्हाका सांगलें जाल्यार म्हाकाय उडास उरना, इतलें उडास दवरया. एक्सिडेंट म्हाकाय जाल्लें, फाटल्या 40 वर्सां हांव बेल्ट घालता, पूण कोणाक कळना. बेल्ट घालन आसा जाल्यार देवाक आमची गरज आसा जाल्यार तो सांबाळटा, पूण एक ल्हान भुरगें जिवितान बरेंपण जोडूंक आसा आनी हांगासर येयल्ल्या हर एकल्याक आमकां बरेंपण मेळोवंक आसा. आनी हें मेळटालें म्हणल्यार पातयेन ह्या नोवेनांत आमी वांटो घेवच्या पयलें हांगासर बरयल्ली थोडी तेसांवां तुमच्या मुखार हांव दवरतां. जुजवाज बापा लागीं मागल्लें मेळ्ळ्या खातीर आमी अर्गां दिता. भुरग्याच्या देण्या खातीर मागल्लें हें बाग देवान फावो केला. उपकारी काळजान आमी उपकार बावडटा. नवें घर बांदूंक घर जागो आमी आशेवन आशिल्ल्या जुजवाज बापा लागीं येवन मागलें, आमकां जागो मेळ्ळा. भलायकेंत बरेंपण मागून दिल्ल्या जुजवाज बापाक अर्गां दिता. स्कॅनिंग रिपोर्ट नॉर्मल येवच्या खातीर ते समान भेटयल्यात. कामांत प्रमोशन मेळोवंक भुरग्याच्या देण्या खातीर सबारांनी मागला. कुटुंबांतल्या सर्वांक बरी भलायकी मेळोवंक, पाटी दुखीचो रिपोर्ट नॉर्मल येवंक, ट्युमर फिट्स प्रॉब्लमांतल्यान गूण जावंक, थायरॉयड, वर्टिगो, तकली गुंची ही सगळी गूण जावंक, पांयांची गांठी, पेंकाट, पाट, गोमटी दूख बरी जावंक, भायल्या गांवांक गेल्ल्या एकल्याक बरें काम मेळोवंक, जाग्याचे समस्या बेगीच इत्यर्थ जावंक, बरी भलायकी कुडीची मोतीची लाभोवंक, बऱ्या सैरिके खातीर सबारांनी मागला. भुरग्याक शिकोवंक बरी मोत लाभोवंक, घरांत समाधान शांती मागणे आसच्याक, काजार जावन सबार वर्सां जाल्ल्या जोड्याक भुरग्याच्या देण्या खातीर तांणी मागला. 10वी PUC तशें डिग्री सेमिस्टर परिक्षेंत बरे मार्क्स मेळोवन पास जावंक, मोग करच्या चेड्याक ताचे सगळें लग्न जावच्या कुटुंबादारांचो सांगात मेळच्या खातीर मागला. परिक्षे बरोवन रिजल्टाक आशेवच्याक जैत मेळच्या खातीर मागला. भावाचें काजाराचें कार्य बऱ्या रितीन जावच्याक, एप्रिलांत जावंक आसचें काजाराचें कार्य बऱ्यान जावच्या खातीर मागला. हार्ट ब्लॉक लिकेज आसा, डॉक्टरान मेजर ऑपरेशन करी जंय मस्त खर्च जाता म्हणला. ऑपरेशन नासतना नॉर्मल जावंक मागला. सासूमांयक पांय हुलोवप गूण जावंक, जर्मनींत बऱ्या कंपनींत इंटर्नशीप जावन इंटरव्यू पास जावन थंयसर काम मेळच्या खातीर मागला. घरांत एकवट माया मोग राज करच्याक, दुबयंत बरें काम मेळोवंक, एका अक्रिस्तांव भावाची कॅन्सराची पिडा गूण जावंक, एका पाद्र्याबाची मिसांव गांवांत ताका जावची ती एलर्जी गूण जावन ताणें बरी भलायकी जोडच्याक,
गांठीची दूख उणी जावच्याक गव्हर्मेंट काम मेळचे खातीर मेळोवंक आशिल्ले पयशे मेळच्या खातीर मागला एकल्याच्या घोवाक डायबिटीसांतल्यान सुटका मेळच्याक धुवेक ओवरियन सिस्ट आनी गॅस्ट्रीक समस्यांतल्यान सुटका लाभच्याक घर बांदूंक आदार लाभच्याक आमचेंच स्वंत घर बांदूंक आदार मेळच्याक फिट्स पिडेतावन गुण जावंक ॲक्सिडेंट जावन सर्जरी जाल्लो पांय बरो जावन चलोवंक जावच्याक पापाक मांयक बरी भलायकी मेळोवंक दिल्ले पयशे मेळोवंक आसता इवज पाटी मेळोवंक एकल्याच्या आंगाची एलर्जी खातां संपूर्ण नितळ जावंक उडासाची सकत पाटी येवंक हट राग उणें जावंक दोळ्यांची दिश्ट भुरग्यांची वडांची सारकी जावंक डायबिटीस कोलेस्ट्रॉल उणें जावन नॉर्मल जावंक भायल्या गांवांतलें बिझनेस बऱ्यान चलच्याक प्रमोशनाक बरयल्ल्या परिक्षेंत जैत मेळोवंक भायल्या गांवांत काम सोदून गेल्ल्याक नर्सिंगाचें काम मेळोवंक ह्या तेसावां खातीर आनी सबार आनी तांच्या काळजाचे अत्रेक उसारल्यात हे सगळे सांजेचे वाज बाप तांकां मागोवन दितलो आनी दिवन दी म्हणल्या त्या आशेन ह्या ताच्या भक्तीपणांत आमी वांटो घेवया ह्या पुणथळाची एक वर्ती सकत जावन आसा दिंबेर पडोवन मागल्लें आमकां मेळचें जुजेवाज बापाचेर आयिल्लें आनवार थंयसर दिंबेर पडोवन ताणें देवाक उलो मारलो आनी असर्याने काडपाक बुराक जावन उदक थंयसर उसळ्ळें तर आमच्या दिंबेर पडोवन आमी आमचे खातीर हांगासर आयिल्ल्या हर एकल्या खातीर आनी ह्या पुणथळाक भेट दिवच्या हर एका भक्तिकाची गरज सुफळ जावं दी म्हणल्या त्या आशेन आमकांय बरेपण मेळोवन दी म्हणलें तें चिंताप घेवन दिंबी घालया एक आमच्या पांयेक नमान मरी आनंद बापा हात वयर घालून एकामेका खातीर आमी मागया आनी प्रत्येक जावन आमच्या क्रिस्तवा विरोध आसचे तें बिल्ल ह्या अल्पसंख्याता विरोध पास करूंक ताणें चिंतचें तें बिल्ल जायनातल्या बरी कित्याक आमकां आमचो धर्म आमचे समर्थ जियोंक देवान दिल्लें तें स्वतंत्र आमी हर एकल्यांनी भोगच्याक आमकां हे भाग मेळोवन दी म्हणून आमी मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकयल्या मुक्षिता तशी आमचे पात्रां बगस आनी आमकां तळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सेवी फावट तुजे कुशीचें जेजू भगवंते मरिये देवाचे माये आमोप्या कार्ते विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या गली आमेन महिमा पप्पाक आनी पुताक आनी पवित्रज्ञा दसो दी तसो तानी स्थान सर्वता आमेन सांजुजे वाज बापाच्या लदिनेंत आमी वांटो घेवया समिया काकूट आमची कर सोमिया काकुतमची कर क्रिस्ता काकूट आमची कर क्रिस्ता काकुतमची कर क्रिस्ता आयकमका क्रिस्ता आयकमका क्रिस्ता दयेन आयकमका क्रिस्ता दयेन आयकमका सर्गींच्या देवा बापा काकुतमची कर देवपुता संवसाराच्या तारोका काकुतमची कर देवा पवित्रत्म्या काकुतमची कर संतीसिमा त्रिंदादी एकाच देवा काकुतमची कर गोंयच्या बेनेबलीन जल्मल्ल्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर आपल्या आवय बापायच्या देवास्पणान वाडोवन आयिल्ल्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर दुबळीकायेची जिनी जिवनचो गुर्त जावन रित्या पांयांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर सगळ्या केनारान पवित्रपणाचो परमळ पसारिल्ल्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर श्रीलंका दगदवणेक संपडिल्ल्या कथोलिकांची बिरमत पावल्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर मरियमायेचो सेवक जावन आपणाकच मरियमायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नाचोन वेच्या कथोलिक बावडत जिवो केल्ल्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर कोंताचे भक्तीपणादान मरियमायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर कश्टान संपडल्यांच्या गरजांत पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर देवाचेर भवर्त धरून जिणेंत आयले सर कश्ट अनवार दैरान सोंसुल्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचें भाग नातल्या बसो देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर भवर्त सनून पयस केल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या काल हिनांत हाडूंक वावुरल्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर देवाच्या मोगाची गोडसाण चाकोन सर्वांक देवासरशी हाडूंक पेचाडिल्ल्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले समकाय सम्या देवाचे
देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले दयनायक आमकां येसुमिया देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले कुळत आमची कर नोवेनांचे मागणे ये सांजचे वाज तू आमचो शरती जावन आसाय आनी सर्गीन तांव देवाची बेसव आमकां वांटीत आसाय तुझे जीवन आमकां एक आदर्श तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्त जिणेन मेलफांग तेच वाटेन आमी चलच्याक तुजे तांव प्रेरण घेतांव आनी आमकां तुज्या गोपान समर्पितांव सांजचे वाज देवाच्या मोगान तुजे काळीज पेटतलें तुज्या जिणेन देवाचो अपरिमीत मोग तुवें बगलोय आनी तोच मोग हजार लोक वणच्या तो सुडसुडीत जालोय अंतरान बुडून आपल्या जिणेची वाट उगडिल्ले सरशी तो धांवलोय तांकां जिविताचें उतर परगट कर सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडले हे मिसांव करतना तुका पुरासन जाल्ली म्हणना कश्ट म्हणले तुवें लेखले नाय असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी केल्यात घाल देवाचें उतर परगट करूंक आमची काळजां उर्बेस्त कर पेल्याच्या बाचे विशयान चिंतूंक आमकां शिकय सांजचे वाज दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसलेल्यांचो तुवें विशेष मोग केलोय तांच्या गरजाक तूं पावलोय तांची दुखां तुवें पुसली तांच्या जिणेन नवो परवस हाडलोय जेजूच्या लना बोंडाच्या मोगांनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण सांगची ना म्हणलें तुज्या जिणे मरिपा शिकयलें आसता जेजूचे सारकें दुर्बळ्यां पिडेस्त आनी कश्ट जाले तें पळोवंक आनी तांच्या सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर सांजचे वाज ह्या संवसारी देवाचे हातेर तूं जावन आसलोय देवाची विशेष मजत तुजे सेवे आसली आनी सभारांक देवाचो आदर मेळसो केलोय आज दरगराजान देवा संगी तूं आसाय थंय तावन तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचे जीवन तुका उक्ते करता आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुज्या मुखार हाडटा आमच्या गरजाक तूं पाव आनी आमचे पसत देवा लागीं माग या घडये या म्हज्या गरजा पसत देवा लागीं विनंती कर मौनपणी आमकां मागोवंक आसच्यो आमचे कडेन मागोवंक विचारिल्ल्याच्यो गरजो आमी दवरया सांजूचे वाज देवाच्या मोगाळ विंगेतावन केरींच पयस वचूंक आमकां सोडिनाका दुस्मनाच्या स्वरुपांत सांतावन आमकां राखून व्हर भोंवता काडवेच्या संतेक बली जावं दिवं नाका जेजून दाखयल्या वाटेन चलोवंक मोरयेच्या गोपांत रावोंक आमकां तुजो आदार दी अशे एक दीस आमच्या संवसारी पैना उपरांत तुजे संगता देवाच्या सर्गीच्या घरान ससना जिवचे भाग आमकां मेळशे कर आमेन आतां सर्व भुरग्यां खातीर प्रत्येक आमी मागता पिडेस्तां खातीर मागणें करतले देखून सकट भुरग्यांक हाडून मुखार या सुमयाचे नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसूं सर्गींच्या बापा विविध तराच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक सांपडलेल्यांत तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयलां तेच परी तुज्या सेवका सांजुजे वासान आपले जिणे आनी मरणान जायतीं अजापां करून तीच मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडलीं ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले अनवारांतले आमकां निवार ह्या घडये आमी उसारल्यो आनी उसारण्यांतल्यो विनवणे आमी तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन प्रार्थुया सर्गींच्या मोगाळ बापा तुज्या पुता जेजूक तुवें मोरी आनी झुजेच्या ताबेन ह्या संवसारी धाडलोय तांणी ताची मोगान जतन केली ह्या जेजून आपणा सरशी आयिल्ल्या भुरग्यांक मोगान पटलून धरलें तांकां आशिर्वाद दिलो जायराची धूव मरण पावल्या वेळार जायराच्या घरा तो गेलो आनी त्या धुवेक ताणें जिवीत दिलें हांगासर आसच्या भुरग्यांक तुज्या पांयां तळा समर्पिता तुज्या आशिर्वाद तांचेर तूं घाल तुज्या मोगान तांकां पटलून धर तांच्या जिवितांतले सर उणेपण तुज्या आशिर्वादान भरती कर भलायके बरी तांकां कर कुडीची बरी भलायकी तांकां दी मोतीची सुडसुडाय तांकां तूं दी बऱ्या फुडाराक तांकां तूं पावय ह्या कुटुंबाक अलंकार दिवचे तसलीं भुरगीं तीं जावं सर तराच्या वायटांतलें देवसराच्या वडण्यांतलें वायट सत्यांतलें तांकां तूं निवार सदां संतोशान भलायके बरी जावन जियोंक गरज आसा ती कुरपा तूं दी
सांजुजे वास बापा सरशी आयिल्ल्या हर एकल्याक आशिर्वाद मेळ्ळो. सबारांक भुरगीं नातरलीं तांकां भुरग्यांचें देणें फावो जालें. जुजे वास बापाच्या विनतीन ह्या भुरग्यांचेर काकुळतेची आशिर्वादां देंवोवन दी आनी सर तराची ग्रेस्तकाय समाधान कृपा ह्या भुरग्यांच्या कुटुंबादारांक लाभून दी. ह्या भुरग्यांक तुज्या मोगान आरावन दर आनी ती कितें आशेतात कितें मागता तें तांकां तूं फावो कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. निमाणें बेसांव सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. आज सांग जुजे वासाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोष एका देवा तावन येता. तसो देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो. आमेन. सांजुजे वासाच्या विनवणेन सगळ्या पिड्यांतले सगळ्या वायटांतले तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या वाटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साखरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्रत्म्याचें बोळ मेळो. आमेन. सांजुजे वास सर्गींच्या राजान बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष भरीत आसा. तुम्ही सगळीं त्याच बापान बसयलेल्या घरांत भाग्यवंतपणाचो मुकुट सोडून सासणाचो संतोष भोगूंक पावो. आमेन. आनी त्याच सोडवंदरा देवाचो बापाचो त्याच सोडवंदरा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोबेन सदां आसो. आमेन. Deus Bapa, Oglata Niman Tukar, Purkama Gundi Bapa, Vignan Saninaga. Sotoro, Tushi Soro, Sandesh Taso, Pasar Kero, Ignan Var, Tastani Duka, Dubla Kaptan Moga Adar Tuhilo, Sanzu Sevas Papa, Ogla Pani Mantuka. Urpama Gundi Bapa, Vignan Saninaga. Sorgicha वाटे सोलोन शिकर पातात सांडून आधार लावो जोडून दी कृपा दी आमकां उर्बा मायां लोकांक सोलोन छात्न करून दी कृपा सांजुचे वास बापा ओगला पाणी कृपा मागून दे बापा विज्ञान सांगेनाका. जुजे वास बापा मागता बेसा देवाचे खुशे आम्ही कळजांच्या देवी कृपा मागून दे मुलाल नका. सांजुचे वास बाबा ओगला पाणी मागतो का
आशीर्वाद सांग सेवास बापा आम्हा बसवत विनंती कर भगवान क्रिस्ताचे कृपेने आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.